सो आयज जेन्ना जे तूं सांगता तेन्ना म्हाका एक प्रश्न जो इम्पॉर्टंट पडटा तो म्हळ्यार सद्याचो सावथ गोवाचो MP जाचेर हांवें तुका सांगिल्लें मागीर या म्हणून तुवें एकदां स्टेटमेंट काडटकीर आतां तुमगेली बरीच एकामेकाची फायरींग चालू आहा कोणाली तुजी आनी सार्दिनाची चोय तुका दिसता तूं म्हणटा की सावथ गोवा MPन कांयच केलें ना म्हणून हेजेर हांव तुका सांगता हांवें कितें म्हणलें तसो ना पयलें चोय आनी तेजेर घेवपा नाका आसलें तो मरे आपल्या हातीचे कुराड मान घेता आयक हांवें कितें म्हणलें हांव 2 पाटी म्हाका लोकांनी लोकसभा धाडा आनी जेन्ना हांव पयलीं बसता तेन्ना हेच काँग्रेस सांगपी अरे हो चर्चिल एदवार्ड फालेराचे बसवता एक रस्ते कोडले दिल्लीचे तूं नको तें सो लोकांक खबर आसलें चर्चिल म्हणलो की तो लोकांनी म्हाका निवडून दिलो तेन्ना म्हाका आमकां वर्साक 1 करोड मेळटालो हांवें 1 करोडाचेर कितें काम केलें तें हांवें सांगलें चोय पयलो 1 करोड मेळटा हांवें कितें केलो बाबा हांव बार्शें गेलो बार्शें म्हणटा तूं पावलो आसतलो खबर आहा बार्शें तांकां एक हॉल ना म्हाका याद आहा हॉल तें हॉल ना तो लोक थिंगसून लग्न करपाक वयता हय हिंगा तो खुशाल येयलो बाबाजीच्या हांवें पयलीं थिंगा हॉल बांदलें सार्दिनान हें कांय केलें ना थिंगा हॉल बांदलें हांवें थिंगा हांवें बोरवेल दिली तेन्ना उदक नासलें थिंगा हे भाशेन बरें हांवें मुगेलें सगळें आयक सार्दिनान केलें ना म्हणटा तूं हांवें कितें म्हणलां हांवें सार्दिनान म्हणो ना हांवें कितें सांगलां आतां म्हणलें एक करोड मेळटा थिंगा 5 करोड मेळटा वर्साक हय म्हणो एका 5 वर्सांक कितें जालें 25 करोड जाले आमी 2 पाट बी येयलो हाय आमदार हे 50 करोडांचें खूंय काम केलां म्हाका दिश्टी पडना कितको जाय काय हांवें म्हणलां हांवें सार्दिन म्हणलां कोणें म्हणलां तेणें आपल्या कितें घेयलें तो आसा न्ही MP थंय ताणें आपल्याचेर घेवचें पडलें तोच्या 2 पाट MP तो म्हणटा मागीर बरें आहा म्हणटा मरे तो 2 पाटी म्हणटा तूं 2 फावटीचें म्हणटा हांवें म्हणलां 2 पाटी 50 लाख तेंगे मेवले 50 करोड मेवले हेचेर कितें काम केलां म्हाका दिश्टी पडना मगो सार्दिन म्हणलां हांवें सार्दिन म्हणलो बरें ताणें तुजेर कितें म्हणटा जें येवया बट सार्दिन बाबाच्या फाटल्या 5 वर्साच्या परफॉर्मन्साक तूं कितले मार्क दिता धातले कितें आउट ऑफ 10 सार्दिन बाबाच्या फाटल्या 5 वर्साच्या परफॉर्मन्साक तूं कितले मार्क दिता म्हज्यान मार्क तेका दिवपा जाय तूं कितें म्हज्यान मार्क दिवपा जाय आनी हांवें तेजें नांव काडलें ना हांवें तेजें नांव काडलां वायट आसा सॅटिस्फॅक्टरी तेणें आपल्याक कितें मार्क्स पळय ते सांगले हांवें काय तेजें नांव काडलां ताणें आपणें सांगलें म्हणटा तूं हय हांवें काय तेजें नांव काडलें तूं म्हाका दाखय हांवें काडलें तेजें नांव आज म्हाका सांग न्ही तागे परफॉर्मन्स बरें वायट सॅटिस्फॅक्टरी कितें इलेक्शनाक कोडो मरे बरें वायट ते तितली मेरेन राव इलेक्शन ते कोडो मरे तुका आतां वायट कितें तें कोडो मरे इलेक्शनाक कितलो तेगे लोकां मदीं एप्रोच आहा कितले मदीं आहा तें खबर कोडो मरे तुका तूं सॅटिस्फायड ना अरे हांवें तेच खबर काडलां मरे हांवें सांगलां हांवें काडल्यार तूं आतां खबर काडपाक सोदता हांवें सांगलां 2 पावटी देखून एलेक्ट जाले 5 करोड म्हळ्यार 50 करोड जाता तेजें काम कितें केलें म्हाका दिश्टी पडना अशें म्हणलें हांवें म्हणटा सार्दिनान म्हणलें आनी म्हणटा म्हाका दाखय खंयच्या हेजेर जो तर ताका दिसता म्हण केलें ना तें आपल्याचें घेयलां ताणें घेतलें आनी ताणें घेवन मागीर सांगलें की गोंया भितर जें कितलें राजकारणाक करप्शन आसा तें चर्चिला लागून हें जें डिफेक्शनाची कीड गोंयच्या राजकारणाक लागल्या ती चर्चिला लागून तेका लागून हांवें सांगलें मरे पयलीं तरी BJP आज हाडली जाल्यार तेणें हाडली म्हणून ही BJP हाडली कोण रे BJP पयलीं गोवोरमेंट तेणें गेलो मरे तो BJPची म्हणना तो करप्शनाचें आनी डिफेक्शनाचें 2000 तेणें केलो मरे पयलो हो सरकारू आनी तेच्या कडल्यान तुगे करप्शना म्हणटा पुलीस स्कॅन्डल करपी मार्क्स तो मरे प्रूफ आहा मरे एक प्रूफ दाखय मरे खंय आहा म्हणून केस घालपा जाता न्हू करप्शन म्हणून प्रूफ दाखय मरे मुगेली डिफेक्शन हय डिफेक्शन चोय डिफेक्शन चोय तुका हांव सांगता आयक रे बाबा हांवें डिफेक्शन केलें पळय हांवें गोवोरमेंट उडयलें तें म्हज्या ना म्हणपा जायना आतां हांव तुका सांगता तूं तरी एक घरां आहा आनी तूं तरी घरां बरपाक ना तुवें दुसरें घर करचें पडटा तेका म्हणटा डिफेक्शन ओके हांवें डिफेक्शन केलें गोवोरमेंट उडयलें दीस माय कॅपेसिटी आय डन इट आनी हांवें दाखयलां कितें तें तुका ताचो वायट दिसना काय म्हाका कांय वायट दिसना कितें वायट दिसना कितें बरें आहा तें करपाक केलें तूं सार्दिनाचे डिफेक्शनाचें एलिगेशन मानून घेता करप्शनाचें म्हणटा तूं प्रूव करून दाखय अरे मार्क्स स्कॅन्डल म्हणटा व्हडलें करप्शन मरे पयलीं तेणें करून प्रूफ आहा मरे करप्शन खबर सांगनाका आनी सांगता जाल्यार नाका म्हाका तें आनी चड वयर काडपा नाका हय काडो जाल्यार काब जावपा ना हय म्हाका सो डिफेक्शनाक तूं म्हणटा की आपल्याक कांयच प्रॉब्लेम ना
हांवें केलें न्हू कितें प्रूफ म्हाका आसतलें न्हू हांवें गोवोरमेंट केलें गोवोरमेंट रोयलें गोवोरमेंट पट गोले आतां तूं म्हाका सांग पारिकार हांग्या तूं हांवें हेका हाड मरे हेका आमी दिगांबराक हय आनी काँग्रेस कोण दिला पतो हय गोवोरमेंट काँग्रेस केलें हें केलें सगलें केलें जेन्ना हांवें पळय कितें गोवोरमेंट केलें कितें गोवोरमेंट दिवलें तें तुका खबर आहा मरे दिगंबराक ती म्हाका कॅपेसिटी देवा गेली दिगंबराक हाडिल्लो हाजी आज चूक बी जाली अशी दिसता म्हाका दिसना चूक जालो ना. म्हणून तो तेका हाडलो तो सेम तरी जावन गेलो हय हय बरें जालें म्हणटा ताजें बरें कांय प्रॉब्लेम ना काय ना दुसरें आतां प्रश्न येता जिलो तूं हें सगळें उलयता बरें आहा पूण तूं अजून टीएमसी का अरे बाबा हांव टीएमसी भितर गेलो हय म्हाका दिसता हांवें चूक केली म्हणून मुगेली हांवें केली मुगे चूक हांव ना म्हणा मुगे चुकीचेर म्हाका लोकांक पडे म्हाका मुगे बाणाली भांगरा लोक तो आमगेलो बाणाले लोकांनी म्हाका उडयलो हांव केन्ना ना तेचेर केन्ना विरोध ना कित्याक बाणाले लोक म्हणटा मुगे सारको काळजांतलो आनी तेमी म्हाका इलेक्ट केलो म्हणून आज हांव फर्स्ट कॅथलीक चीफ मिनिस्टर जावन उरलें लायफांत त्या लोकांक म्हणजे विसरपाक जायना पूण जेन्ना तांकां दिसलें हांवें कितें चूक केली म्हणून आनी हांवें मानून गेलें हांव बरा सगळ्यात पळोवा कांयच म्हणलें सो हांवें चूक केल्या हांवें मानून घेवपा जाय